जुआंचे सुवार्तेच्या 14व्या अध्यायांत हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो म्हणून स्वताच्या आत्म्या विशीं उलयल्लो जेजू म्हज्या नांवी बापच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडतलो म्हणून प्रावादपणी सांगलोलो जेजू आज मरणांतलो पुनर्जीवन जाला. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आपलो पवित्र आत्म्या उदेशीं केल्लो प्रवाद संपूर्ण करता. पुनर्जीवन जेजू घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली, जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षशिणान म्हणटा. जेजूचो प्रवाद खरो जाल्ल्या ह्या जेजूच्या उतरांनी एका देण्या संगी आनी एक प्रावादी बसावणी लाभली. संवसाराचे रचने वेळी देवान मनशांतय स्वास फुंकुल्लो आनी आतां तेच परी जेजूय शिसांचेर स्वास फुंकून घेया पवित्र आत्म्याक म्हणटा. हो आत्मो कितें करतलो तें जेजून येदोळूच स्पश्ट केलां आनी हाका आज आनी एक प्रमुख लक्षण ताणें मेळयलां. तो आत्मो शिसांक सगळें शिकयता, जेजून शिकयल्लें शिसांच्या उगडासाक हाडटा आनी जेजूच्या शिसांनी पातकां बोगसूंच्याक कारण जाता. बापान कशें आपल्या पुताक संवसाराक दिल्लो तशें जेजू पवित्र आत्म्याक घेया म्हणून आपल्या शिसांक दिता. घेया उतरांत देणें आटापलां आनी हेंच देणें वर्तवता पेंतेकोस्त. ह्या देण्याच्या बळान शिस आनीक दारां भितर बसचे नात. ते दारां उगडून वेतले, मेरो उतरतले, शिमा पर्यान पावतले.